समाजातलो धार्मिक एकचार तिगोवन दवरपा खातीर जमात ए इस्लामी हिंद संघटनेन उखल्ले आगळे वेगळे पावल सर्व धर्मियांक केली मशीद उक्ती। सोनसोडो जावन रावल्या भांगराची तांतयां दिवपी कोमी शेडो कावन्सिलिंगाचो मुखेली सावयो कुतिनेचो आरोप। बंदर कप्तान खात्याच्या टर्मिनल बिल्डिंगेक एनजीटीची स्थगिती बिगर सरकारी संघटनांक गेल्ले ना गोयच्या सैमाचे फोडून आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायकाचो आरोप। राजकीय नेत्यांची पक्षा वांगडा रावचे एकनिश्ठ भाजप काँग्रेस आणि भाजप अशी वारी केल्ल्या मायकलान दिलो पक्षनिश्ठेविशीं सल्लो। रस्त्यावेल्या अपघातान गंभीर जखमी केल्ल्या गायक विजय सिंग हांणी स्वखर्चांतल्यान उपचार दिवन दाखयले मनीसपणाचें दर्शन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांच्या 53व्या जयंती निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ओपली आर्गां। आदले प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्रींचेय केले पुण्यस्मरण।